नमस्कार. आयच्या डिबेटी भितर तुमकां येवकार. चवथीचें वातावरण आसा पण विशय मातसो गंभीर आसा आनी चवथीच्या संबंधितच आसा. चवथ जावचे एक 4 दीस पयलीं खंय तरी सावथ गोवाच्या कलेक्टरान सांगलें की आतंकवादी हल्लो जावपाक शकता, टेरर थ्रेट आसा. तेन्ना प्रत्येक गणेशोत्सव मंडळान ह्या वर्साक सेक्युरिटीची वर्साक घेतात ताच्या परस चड काळजी घेवपाक जाय. CCTV कॅमेरा बसोवपाक जाय, थंय प्रॉपर पुलीस प्रोटेक्शन आसपाक जाय. आनी ह्या हातूंतल्यान एक जो प्रश्न निर्माण जालो तो म्हळ्यार अशी जेन्ना उत्सवी वातावरणा भितर गोंयकार आसता तेन्ना सेक्युरिटी गोंयकार कितली सिरियसली घेता आनी सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळा सारक्या संस्थांक हें कितली सिरियसली घेवप परवडटा. हाजीराम भासाभास करतात. 3 मानेस्त आसा म्हणजे बरोबर. पयली आसात गोंयचे DIG OP मिश्राजी. सर, स्वागत है आपका. दुसरे आसात म्हणजे बरोबर म्हापसा गणेशोत्सव मंडळाचे सेक्रेटरी तुषार टोपले. तुमचे स्वागत. आणि एक तिसरे आसात म्हणजे ज्येष्ठ पत्रकार सुरेशबाब वाळवे. सर, तुमचे स्वागत. सर, आय विल स्टार्ट विथ यू. This whole thing started after Yasin Bhatkal's arrest, and that there is a threat, and Yasin Bhatkal has visited Goa previously, and there might be some kind of retaliation from the outfit. And in view of that, more than usual precautions need to be taken. Are we prepared to take these precautions, and whether all these mandals are cooperating with the police? Pramod, let me tell you, when terrorist organizations always have 2 targets. There are certain targets which are called specific targets. Specific targets means that they will try to harm A, B or C or D on the basis of their orientation, ideological commitments and all. More important, over a period of time, has been the second dimension of terrorism, that is called the general targets. And general targets includes any crowded places which attracts lot of people. And if you have seen the history of terrorist attacks, many crowded places in our country, they have been subjected to such attacks where innocent peoples have lost their life. So keeping in view that Ganesh festival is, I would call that it is like Dashera of North India. Almost for 10-11 days we have festivities, and apart from Sarvajanik pujas, we do also have individual pujas. Correct. So we are better organized this time, I would say. We have taken all precautions to ensure that the Ganesh Chaturthi. Are we well equipped to take these precautions? And how is the see, I'll again come here. Now again come here that security, when we are talking about security, it's a multi-dimensional concept. When we look at security, we have to look at from a broader perspective. And security at a level of individual, security inside house, I think this is one aspect. And security in public places, it's a different aspect. When we are talking about Sarvajanik Mandal Pujas, it's a large gathering. And in all these gatherings, there is a proper body which organizes these festivals every time. So all our officers in the field, they have been in touch with the They are cooperating. Mandal. Yes, they are cooperating. We have tried to sensitize them. We have tried to educate them. The sensitivity of such gatherings from different point of view. Okay. तुषार, तुमकां कितें दिसता? कारण सरकारान सांगलें की हें करात, CCTV कॅमेरा घालात, दीज आर दी सेक्युरिटी प्रिकॉशन्स दॅट यू हॅव टू टेक. आनी अशी परिस्थिती भितर तुमची एक गजाल की हें सगळी गजाली परवडपाक जाय आनीक एक्चुअली प्रॅक्टिकली त्यो पॉसिबल जावपाक जाय फॉर इंडिविज्युअल गणेशोत्सव मंडळ. तुमचो अनुभव कितें आसा? कितें जाला, काही सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळ अशी आसा की त्यांच्याकडे उत्पन्न नासता. आज ते कॅमेरा बसोवप म्हणजे 30-40 हजार रुपया खर्च आसता. ह्या खातीर कितें आसता, सरकारान तांकां कॅमेरा दिवंक जाय. सेक्युरिटीच्या दृश्टीन तांकां कॅमेरा बसाय, हे करा ते करा. जेन्ना काही गोष्टी सांगतात तेन्ना त्या म्हाजें अशें म्हणणें आसा की सेक्युरिटी खातीर म्हणजे आयज कसो जाला की कॅमेरांक तेंच्याकडे पयशे नासता, जावं आनी कितें म्हणजे फाल्यां प्रायवेट सेक्युरिटी सुद्दां दवरता जाल्यार पयशे ना. आर्थीक जे हे मंडळ आसता ती ना. थोड्या गणेशोत्सव मंडळां कडेन ना आयज. काही मंडळां आसा श्रीमंत, पण सगळीच ना न्ही. की आतां अगरवालान जशें म्हटलें की तुमी ते हे करूंक जाय, ते करून गणपती पुजू नाका म्हणटा तो. हे तेजें म्हणप अयोग्य खरें आसा. अरे तुमी कितें तरी दिया न्ही. जेन्ना खंयची गणेशोत्सव मंडळा कडेन कांय ना
तेन्ना तुमचें दिवपाचें काम आसता. आयज कितें जालां, आज म्हाजे एक अशें म्हणपाचें आसा की हे सेक्युरिटीच्या नांवा खाली म्हणजे आमचो सार्वजनीक आमी गणपती पुजता, म्हणजे सार्वजनीक म्हणजे सगळ्या लोकांक घेवन आमी करूंक जाय फुडें, तो उद्देशूच नश्ट जाता काय कितें? तुमचे सारखे मंडळाक त्रास आसता? आमकां सार्वजनीक मंडळाक त्रास ना, कित्याक हेंच्यानी सांगच्या पयलींच आमी 3-4 वर्सां पासून चालू केलेले आसा. कॅमेरा बसोवप हे सगळें. ल्हान गणेशोत्सव मंडळाक हो त्रास चल्ला, कित्याक सेक्युरिटी खंयचे बॅचीस करा, खंयचे आनी कितें करा. एक आमच्या तर गणेशोत्सव मंडळ तुमी सांगशात की 1000 लोकांक तुमी बॅचीस दिया, जेन्ना आमचे सगळे मेंबर कितें आसा भितून आमी फरक करूं शकना, तुका बॅच घे रे, हेका बॅच घे रे म्हणूं शकना. जेन्ना आमचे 1000 मेंबरांक आमी दिवंक जाय, त्या बरोबर जेन्ना आमी मेन मार्केटान आसा तेन्ना सभोवतीचे व्यापारी मंडळ आसा ते सुद्दां थंय मदती घेता. फाल्यां आमी कितें आसा तांकां सेक्युरिटीच्या खाली तुमी हात लावं नाका रे अशें म्हणूं शकना न्ही. आमकां सगळ्या लोकांची गरज आसा, सेक्युरिटी ही जायच, पण ज्या पद्धतीन बंधनां घालपाचो प्रयत्न चल्ला हो म्हाका तरी योग्य दिसना. सर दोन्ही व्ह्यू तुम्ही ऐकले. आता एक गजाल म्हाका सांगात की अल्टिमेटली सेक्युरिटी ही जबाबदारी फक्त पुलिसेची काय जितली पुलिसेची आसा तितलीच ती नागरिकांची? आणि तुषार जे म्हणटा की तुम्ही कर म्हणून सांगतात पण ताचे खातीर कांय फंडींग दिनात आणि प्रत्येकाक ते पेलवतच अशें ना, तुमकां कितें दिसता? नागरिकांची जबाबदारी आसा हें आमी मातशें जनरली पयस दवरया. ऑर्गनायझरांची चड म्हत्वाची जबाबदारी. ऑर्गनायझरांची? एक्झॅक्टली. म्हजें घर आसा आनी म्हाका परवडना म्हणून ताका दारांत लावचो ना अशें जावंक शकना न्ही. इफ आय वॉन्ट सेक्युरिटी आय हॅव टू प्रोवायड दॅट टू. ओके, व्हेन आय एम ऑर्गनायझिंग दिस सर्टन एक्झॅक्टली program or a festival or a gathering, yes, then I have the responsibility of keeping that security of general public in mind. Because prevention is better than cure. आता सरकारान CCTV कॅमेरे दिवचे किंवा बाकीची मदत दिवची, सरकार इफ दे आर प्रिपेर्ड टू गिव कोणाक नाका आसा, पूण बेसिकली आणि प्रायमरीली is not prepared to give. yes, it is the responsibility of the organizers to take all the precautionary steps, whichever government wants or police. I fully agree with सरकाराची जबाबदारी म्हणना ना, ऑर्गनायझरांची जबाबदारी. yes. आणि जांकां परवडना तांकां बाकीचो पंप एंड शो करपाक मात हें जाता. इफ कांय सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळां गरीब आसूं शकतात पूण सेक्युरिटीच्या बाबतींत तांणी खंयच कॉम्प्रोमायज करचो न्ही. बाकीचे ते मारान आनी बाकीचे एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स आनी हाचेर जे खर्च करतात तो कमी करचो, तो कर्टेल करचो आनी तांणी सेक्युरिटी प्रोवायड करची. ही फक्त तांचीच न्ही, दिस इज जनरल सेक्युरिटी आसतली त्या भागांतली. म्हणटकूच म्हजें तर अशें ठाम मत आसा की इट इज मेनली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑर्गनायझर्स, वेदर दे आर सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळ और एनीबडी. इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑर्गनायझर. दो पॉइंट्स हैं. फर्स्ट पॉइंट, तुषार हैज क्लियरली expressed his displeasure ki this is unaffordable to certain people, and if government wants to put certain mechanisms in place, then government should financially support it. Is it possible for the government to financially support them? You see, I'll not be able to speak on or at behalf least for of the police government. department to financially support them. I think let us not dichotomize the both stakeholders. Yeah, correct. We are talking about two stakeholders. Correct. That they are not actually two stakeholders. Yes, they are not actually two stakeholders. Yes, I think it's organizers. Everybody's concern. Yes, organizers also. Yeah. And then the police. I would look at it that it's a function. It's an event in which the cooperation of both these agencies is also very important. I mean, there are areas where the close role of the organizers is very important. You know, when they have a body, which kind of system they would like, how the sanctorum movement will take place, how people will go, how you are going to distribute prasads, where the congregation will take place, up to which you have pujas and all these. These are areas which are details. Basically the temple committee or the Sarvajanik Mandal has to decide on it. There'll be only police can put some input. For example, I'll tell you the basic thumb rule of a security for any public place is that we should have minimum access points. Yeah. As many access points you will have, you are exposing that place to lot of risk. If you have one access point, preferably two, one for ladies, one for gents, and you man both these places, you have it is supplemented by the when I am saying that we need to have the resources of both the both groups, is that I mean the volunteers could help the police in
framing proper lining, proper system of entry inside when they are moving. The searching, frisking, checking and all at times also will definitely take place by the police, as well as we have many, apart from police, there are many bodies which are also hiring the private security agencies. Essentially, security is a reflection of an attitude towards a problem. You know, over a period of time, historically, you see, we have always relegated this very important aspect to be someone else's responsibility. We plan everything. Today, there is no budgeting for security. You see, we don't budget. We plan money for milk, we plan money for vegetables, we plan money for everything. We buy a car for 8 lakhs of rupees, but we think twice to invest 50,000 in such gadgets which could prevent the theft of a car. बट तुषार म्हाका सांग, ही जेन्ना गजाल आसता तेन्ना तांची म्हणणी बरोबर न्ही. फाल्यां जर कितें जर घडलें जाल्यार मंडळाक कोण दोश दिवचो ना. अल्टिमेटली दोश तितल्या की पुलिसेची यंत्रणा फेल जाली, इंटेलिजन्स फेल जालें. दीस वील बी द मेजर आर्ग्युमेंट. नोबडी इज गोइंग टू ब्लेम द ऑर्गनायझर्स इफ एनी अनटुवर्ड इन्सिडंट हॅपन्स. अशी परिस्थिती भितर तुमी सगळी पुलिसे कडच्यान कशी मागपाक शकतात आनी आमची जबाबदारी न्ही अशी कशी म्हणपाक शकता? ना, आमी आमची जबाबदारी न्ही म्हणिनात. कित्याक आसा, पुलिसेन जेन्ना आमकां सेक्युरिटी दितात तेन्ना ऑर्गनायझरान आमी हेल्प करूंक जाय तांकां. कित्याक आयज जे परिस्थिती आसा त्या नुसार दोगांनी एकामेका हातान हात घालून वचोंक जाय. जेन्ना मंडळाचे ऑर्गनायझर आसता आमी तितकीच जबाबदारी घेता न्ही. बाबा थंय लायनीन लोकांनी वयचे, प्रसाद लोकांनी व्यवस्थीत घेवचो, थंय मॅस जावची न्ही, हे आमचें लक्ष आसता. पण कशें आसता, सगळे देखीत मंडळ कितें थोड्या मंडळाच्या लोकांक आयकनात लोकूय, तेन्ना पुलिसीनूय थंय आपलें कर्तव्य करचें आसता. म्हाका अशें म्हणणें आसा की आमी कितें ऑर्गनायझर कमी पडना केन्नाच. कित्याक प्रत्येकाक जबाबदारी आसता की हो म्हाजो गणेश उत्सव मंडळ हांगा कसल्याच प्रकारची आजनेर जावची न्ही. की ती कितें जाल्यार ते एक हें उरता, बरोबर, निमित्त कशें उरता, बाबा अमके कडेन घडलेलें. तेन्ना ऑर्गनायझर आपल्या पद्दतीन सगळे तरे करता. पण कितें कशें आसा, ह्या सेक्युरिटीच्या खातीर कितें जाता, काही ठिकाणी बंधनां येता की तुमी हें करूं नाका, तें करूं नाका. आतां कितें आसा, एकदा आतां वाळवेन म्हटलें की तुमी लोक आतां मराण्यांक कार्यक्रमांक खर्च करता. ओके, आज तरी आमी म्हापसा फोगाचेर बी केन्नाच पयशे मोडिना. आमी सांस्कृतीक कार्यक्रमाचेर मोडटात. त्या बरोबर आमी संरक्षणाच्या दृश्टीन आमी पावलां उचललेली आसा. तांचो म्हणणं की जांकां परवडना आणि हे प्रोग्राम करून सेक्युरिटी इग्नोर करची न्ही. काही मंडळ जाल्यार एक प्रोग्राम कमी करा ना, काही मंडळ सेक्युरिटीचेर लक्ष दिया ना. काही मंडळ प्रोग्रामूच करिना. काही मंडळांकडे पयशेच नासता प्रोग्राम करचे. थंय कीर्तन भजन तसलेच चलता. तांकां कशें परवडटले? सांस्कृतिक कार्यक्रमाचे ते लाखांनी रुपया उदळ करिना. त्यांचो बजेटूच आसता 50,000 रुपया. बाबा 11 दिसांचो कार्यक्रम करापूच हो 50,000 बजेट आसता. तांकां ते ह्या सेक्युरिटी खातीर कॅमेरा बसया, हे बसया. एक येता ते काही मंडळांचे उत्पन्नच हे हार्डली 50,000च्या आसपास आसता. अशा मंडळांनी कितें करप? तागे मेन मुद्दो तो आहा की तांचे लिमिटेड रिसोर्सीस आसात. 50,000 इन्कम आसा आनी ते फक्त कीर्तन बिर्तन करतात. व्हडले ऑर्केस्ट्रा आनी डान्सर्स आनी हे हाडनात. अशें आनी ह्या परिस्थितींतल्यान कशी वाट काडप? कितें तरी वाट काडपाक जाय न्ही. रिसोर्स जोपर्यंत ते वाडयनात, तोपर्यंत तांचो डेव्हलप जावचो ना. सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळ तशेंच उरतलें, फक्त कीर्तन आनी भजन करीतच उरतलें. म्हणटकूच खंयच्या परिस्थितींत आमचे कडेन पयशे ना, गरीब आसा, ल्हान गांव आसा, ऑर्गनायझेशन ल्हान आसा, दीस इज नॉट एन एक्सक्यूज अशें म्हाका दिसता. तिसरी गोश्ट अशी की व्हडले जरी ताणें कार्यक्रम केले ना, हौसेक मोल ना अशें म्हणटात. म्हणटकूच त्या बाबतींत ताणें बाकीच्यो सोडटी काडप आनी कितें करप अशा पद्दतीन आपलें उत्पन्न आहा तें वाडोवचेंच पडटलें. जशें आतां म्हापसा सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळ म्हाका दिसता 50 वर्सां जाल्लीं आसतलीं तुमकां. पयलीं कितें तुमचें श्रीपंत आसलें तें, मागीर तेन्ना यू हॅव स्टार्टेड फ्रॉम दी स्क्रॅच. नाव यू हॅव कम टू धीस लेवल आफ्टर 50 years. तेन्ना ही परिस्थिती नासली. टेररिझम आणि बाकीचे थ्रेट नसले. म्हणटकूच तेन्ना त्या वेळाच्या संरक्षणाचो व्हडलो मुद्दो नासलो न्ही. सेक्युरिटीचो मुद्दो ह्या 2-3 वर्सांक सुरू जाला. बरोबर. 50 वर्सां फाटल्यान जावं 10 वर्सां फाटल्यान सुद्धा सेक्युरिटीचो प्रश्न तेन्ना नासलो. मुद्दो तो